नमस्कार. पुणे प्राइम खबरो. विष्णू वाघ हल्ला प्रकरणात एकलो सोडून आणि कोणाक अटक ना. कागाळीत नावा दिल्ल्यांची अजून जबानी घेतली ना. पोलिसांच्या सुशेगातपणाचेर लोक तिडकले. विष्णूक तेको दिवपाक सगळ्या थरांतले लोक आयले रस्त्यार. आयज विष्णूक जाल्यार फाल्यां आमकां हल्लेखोरांक अटक करपाची मागणी. एके वटेन आमदाराचेर हल्लो, दुसरे वटेन चोरयो. नौदळ अधिकाऱ्याक तोपी घालपी चोरांक वास्को पुलिशेन धरले. दुसरे वटेन 3 विदेशी पर्यटकांक उत्तर गोंयांत लुटले. लोकसभा वेंचणुकेचेर गोंयच्या थळाव्या काँग्रेस फुडाऱ्यांनी उलोवचे न्हय. उत्तर गोंयांत आमचोच उमेदवार. दोनूय सिटांचेर हक्क सांगपी काँग्रेसीक राष्ट्रवादीन शिटकायली. आणि राष्ट्रीय कबड्डी सर्ती खातीर गोंयच्या पंगडांनी केल्या नेटान तयारी. बायलां आनी दादल्यांच्या पंगडाची बरी कामगिरी करपाची मोख. खबरो विस्तारान. विष्णू वाघ हल्ला प्रकरणात शेनवारा राती मेरेन एकलो सोडल्यार आनीक कोणाकूच अटक जावंक ना. अटक केल्ल्या अवधूत हळणकाराक 5 दिसांची पुलीस कादय दिल्या. सध्या तो म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत एडमीट जाला. इतले मजगतीं विष्णूचेर रेवड्या जमावान हल्लो केलो तेन्ना आपली गाडी पिरणा आशिल्ली अशें सरपंच गोविंद कुबलान स्पश्ट केलां. गुन्यांवकारांक धरतना पुलिसांनी खंयच्याच दबावा खाला येवचें न्हय अशें विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणे म्हणटा. विष्णू वाघ हल्लो प्रकरणात म्हापशे पोलिसांनी आतां मेरेन फक्त एकल्याक अटक केल्या. विष्णूचेर 70 जाणांनी रेवोड्या वाठारांत हल्लो केल्लो. पुलिसांनी शुक्रारा राती कोलवाळच्या अवधूत हळणकाराक अटक केल्ली. ताका 5 दिसांच्या पुलीस रिमांडार घेतला. सध्या तो म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत एडमीट जाला. विष्णून वळखिल्ल्या उरिल्ल्या 10 जाणांक पुलीस अटक करूंक शकतात. पुलिसांनी खंयच्याच दबावा खाला काम करचें न्ही अशें विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणे म्हणटा. निवडलेल्या मनशाचेर असो अटॅक जाता जाल्यार आपलेंच कितें तेन्ना प्रत्येक मनशाक दिसतलें तेन्ना हे जे कोण गुन्हेगार आसात तांकां कडक सजा जावंक जाय आनी तांकां धरूंक जाय. सरकारान कडक पावलां उचलचीं. आमकांय दिसता अशें की हें पयल्यांदा अशें जाता कांय वर्सां नंतर अशें ना. म्हाका अशें दिसता की अशा लोकांक सरकारान ताबडतोब तेचेर कारवाय करूंक जाय आनी 1-2 लोकांक गिरफ्तार केले. पण सगळ्यांक म्हाका दिसता 10-20 लोक कितें आसता तांकां सगळ्यांची नांवां तांकां काडूं येता. पुलिसांक जाय जाल्यार करूं येता. तेन्ना होम मिनिस्टरान म्हणजे चीफ मिनिस्टरान तेचेर कारवाय करची. हल्लो करप्यांनी पिरणाचो सरपंच गोविंद कुबलाची बोलेरो गाडी वापरिल्ली असो आरोप विष्णू वाघान केल्लो. विष्णून सरपंचाचो भाव लाडू कुबलाचें नांव घेतिल्लें. विष्णूचेर हल्लो जालो तेन्ना आपली गाडी पिरणा आशिल्ली अशें गोविंद कुबल म्हणटा. पुलिसांनी अजून मेरेन गोविंद कुबल वा ताचो भाव लाडू कुबलाची चौकशी करूंक ना. म्हाजी गाडी खंय पार्किंग आसली ती पिरणाच्या लोकांक खबर आसतली आनी हांव हे सरपंच जाता हांव गाडी खंय दवरून गेलो ते लोकांनी लक्षय मारलेलें आनी हांव 8:30 पर्यंत स्टेजीरूच आसलो. ती गाडी म्हजी हांव स्टेजीर आमचो गाडी म्हजी पिरना आसली. ते विष्णू वाघान खंय गाडी पळयली ताका भास जालो काय म्हाका कांय खबर ना. आमच्या भावाचें नांव घेवपाक कारण हो पयलीं सरपंच आसलो. 2 फावटी पंचायत इलेक्शनाक निवडून येयल्लो. ते खंय तरी राजकारणाची हें धरून केलां आसतलें तेजें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. विष्णू वाघाचेर हल्लो करप्यांक खर ख्यास्त जावची म्हणून सगळ्या क्षेत्रांतले लोक मागतात. आमदाराचेर हल्लो जावप म्हळ्यार गृहमंत्री मनोहर पर्रीकाराचें अपेस अशें चर्चेर आलेमांवाचें मत. आयज विष्णूचेर हल्लो, फाल्यां आनीक खंयच्या आमदाराचेर हल्लो जातलो असो प्रस्न लवू मामलेदारान विचारला. दुसरे वटेन विष्णूक समर्थन दीत वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले लोक एकठांय आयल्यात. तांणी फ्रेंड्स ऑफ विष्णू म्हणून गट तयार केला. विष्णू आनी आमदार किरण कांदोळकारा मदीं वाद निर्माण करपाचो कोण तरी तिसरो यत्न करता अशें थिवीच्या भाजपा मंडळाचें म्हणणें. आमी खूब इलेक्शन केलें पण अशें मार मारन न्हू. फर्स्ट टायम आनी तेगेले पार्टी मनशान मारप म्हळ्यार सारकें आनी लॉस केली. व्हडली लॉस न्हू. आतां कोण दुसऱ्यान मारलो म्हणटा केलो पार्टी लागून तेजो गजाल आनी ताका होमू सारको बदल जाल्यार तो आनी कितें करता आनी तो नोडता येता आनी शापत सांगत वता. पण आज तेंचो आमदार जर त्यांच्या कार्यकर्त्याक जावं दुसऱ्या कोणा कडसून मार पडटा जाल्यार हांगा सुरक्षीत कोणूच ना. हो खरें म्हणून जाल्यार मनोहर पर्रीकारान जाता बेगीन रिजायन जावपाचें अशें कांय म्हणूंक शकना.
जावं किरण कांदोळकराचो हात आसा जावं आनी खंयच्या आमदाराचो हात आसा, पूण अशें घडूंक जायना. एक निंद प्रकार कोणें तो केला. एक लोकप्रतिनिधीचेर असो अटॅक करप म्हणजे डेमोक्रेसी ही गोंयांत नाच असो तेजो अर्थ जाता. आनी म्हाजी सरकाराक विनंती आसा, होम मिनिस्टराक विनंती आसा की त्यांनी हेजेर कठोरांतली कठोर कारवाई करपाक, खंयच कसलीच दयामाया न दाखयता कोणाचे खंयचे पार्टीचे खंयच्याय पक्षाचे लोक असो ते तेंचेर कायदेशीर कारवाई ताबडतोब करपाची गरज आसा. नाजाल्यार आज विष्णू वाघाक जाल्यार फाल्यां कोणाकय जावपाक शकता. आनी प्रत्येकाचो रायट भोंवपाचो, सगळ्यांक गोंयभर भोंवपाचो, लोकप्रतिनिधी जाल्ल्या कारणान आनी अदरवायज सुद्दां. इतले मजगती थिवीच्या भाजपा मंडळान विष्णू वाघाचेर हल्लो जावपा फाटल्यान वेगळेच कारण सांगलें. गोष्ट घडल्या, विष्णू बाबाचेर जो हल्लो जाला त्याचो आमी निशेध करता आनी जे कोण ह्या हल्ल्या मागे गुंतले आसा त्यांचो शोध घेवचो अशी आमी पुलिसेक आनी सरकाराक विनंती करता. जो मनीस थंय ना त्या मनशाचेर कलमा कसले लावप आनी कसले लावचे, कलमा कसली लावप ना लावप हो कायद्याचो प्रश्न आसा आनी तो पुलीस योग्य तरेन करतात. आज आमी म्हणूंक शकता की एनसीपीन हे काम केलां, त्याच्या मनशांक अरेस्ट कर. जर किरण कांदोळकराक अरेस्ट करपा खातीर बाप किरण कांदोळकर थंय हजेर सरलो, आमकां कोण वळखनात, आमकां विष्णू बाब वळखचो ना, पण किरण कांदोळकराक वळखचो ना. आमी डायरेक्ट सांगना की एनसीपीचेच म्हणून, कारण आमी फायंड आउट करपाक थंय नासले, आमी आय विटनेस ना ह्या गोष्टीचे, पण आमकां संशय आसा. भारतीय जनता पार्टीचो तो कल्चर नाही, कसल्या गोष्टी करता, आमच्या पक्षाकडे गजाली व्हरता. म्हणजे हितून त्यांचो एक प्री प्लॅन आसा बाप किरणाकूय सोपोवपाचो, एके तरेन इच्छुक जो लोकसभेचो उमेदवार आसा बाप विष्णू वाघ तेकाय सोपोवपाचो आनी आपूण खंय तरी हेची एडवांटेज घेवन फुडें वचपाचो. ते एम्ब्युलन्स मागूंक जाय आसली ताका हॉस्पिटलान व्हरपाक, एम्ब्युलन्स मागूंक ना. फाटी फुडें 2 पुलिसाच्यो गाडयो चलता आनी आईच्या 16-17 वर्साच्या तरुणा सारक्यो विष्णू बाब आमचो बायकान बसून पुलीस स्टेशनचेर येता. विष्णू वाघाच्या समर्थकांनी फ्रेंड्स ऑफ विष्णू ह्या नावान एक ग्रुप तयार केला. वेगवेगळ्या क्षेत्रातले लोक ह्या गटान आसा. विष्णू वाघाक समर्थन दीत ह्या गटातले लोक पणजे आझाद मैदानार जमिल्ले. म्हज्यान एकूच सांगूंक जाता की आमच्या आमदारान विष्णू सुर्या वाघान डायरेक्ट सांगला की हो जो अटॅक केला तेजो हात सारको जावन आसा थिवीचो आमदार किरण कांदोळकराचो. कारण तेणें 3 फावट ताका फोन करून वॉर्निंग दिला की तूं किरण फंक्शनाक वचनाका म्हूण, किर्तन फंक्शनाक वचनाका म्हूण. हो सारको पुरावो सारको. माझे मागणे पुलिसेन पयलो तेका अरेस्ट करप, तो मला वाटतं एक सुनियोजित पूर्वनियोजित तो मोठा कट होता. मी प्रदीप घाडी आमोणकर, मराठी राजभाषा आंदोलनचा निमंत्रक, मी ह्या हल्ल्याचा निषेध करतो. ब्युरो प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.